10 बजे दुकान बंद कर गया। उसके बाद मैं सुबह ओपन करने के पहले जब ओपन किया भैया की दुकान, तभी देखा तो ऊपर का सीट फूटा हुआ है। कुछ केस रखा था 1,80,000, वो चोरी हुआ है। और यहाँ पे कुछ सिगरेट रखा था, वो ले गए। टोटल कितना लॉस हुआ? टोटल बोला तो 2 के ऊपर। मार्केटान प्रॉब्लेम खूप आता मार्केटात आमचे लाईक 40-50 वर्ष झाले मार्केटाक झाले। हांगासर आमी आता शिटाच्या पत्र्याने झाले, इतली वर्ष जाली आता। आमकां आता म्युन्सिपालिटीचे प्रोटेक्शन ना, भाडे घेता, सगळे घेता, एक प्रोटेक्शन ना, वॉचमॅन सुद्धा ना आमच्याकडे। आता आम्ही वॉचमॅन दवरला, आमच्या खर्चान दवरला। म्युन्सिपालिटी आणि लायट जाल्यार ते म्हयनोभर तरी लायट पेटना हांगासर। फाटलो ट्रान्सफॉर्मर फुटलो, हें जालो, बस्ट जालो तेन्नाच्यान लायट ना हांगासर। ओके। आणि पुलीस पेट्रोलिंग मग पुलीस पेट्रोलिंग हांगा कोण येना पडटा। येयले जाल्यार आमकांच बरें जातलें, मार्केटवाल्यांक बरें जातलें मातशें। हांव वास्कोचे म्युन्सिपालिटी कडेन मागणी करता की आमची वास्को मार्केटाक आसा पळय सगळेची शिटाची दुकान आसा आनी आमी लाखां रुपयाची माल दवरता। रात्री वयता आसतना आमकां न्हीद पडना, कित्याक 12, 2, 1 जाले, हे वाटेन ते वाटेन मनीस भोंवता, कळ्ळें न्ही, भिरांत आसता आमकां। आनी मार्केटाक सारकें लायट ना आनी आमी इतका 20-30 वर्सां जाले मार्केटाक म्युन्सिपालिटीची आमी मागणी करून घेता। आमचे बरे मातशें कंस्ट्रक्शन तरी बांदून दिवपी म्हणून 2 महिन्याक 3 महिन्याक एकदा दुकान चोरी जाता। नगरपालिकेचे मार्केट कमिटीचो अध्यक्ष म्हणटा चोरी जाल्या ताका बाजारकारच खंय जबाबदार। बाजारकारां मदीं फूट पडल्या, त्यांच्यांनी एकठांय येवन नगरपालिकेक सहकार्य करचें म्हण ताची मागणी। भायर येवन बसलेल्या कारणान ते चोरांक चोरपाक सामकें इजी पडटा। सो हेंच्या खातीर आमी आमकां भरपूर सपोर्ट करता। आज आमी मार्केट क्लीन केला काय कित्याक आमी तेंची युनिटी आशीत न्हू, आज खूब कितें जावपाचें, आज मार्केट डेवलप जावपाचें। आज आमची म्युन्सिपालिटी रेडी आसा ते मार्केट डेवलप करपाक, म्हणजे ते युनिटी ना, तो 3 ग्रुप जाल्लो आसा। 3 ग्रुपा कारणान आमच्या कांयच करपाक येना। आज आमी तेंकां रिक्वेस्ट करता, ते चोरी जाल्ले कारण तुमी रिस्पॉन्सिबल आसा फर्स्ट, आमची म्युन्सिपालिटी रिस्पॉन्सिबल ना। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक।